बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू आयचे मिसाच्या बुलदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव आनी जुस्तिना दाखुना पयल्या वर्सा सोगडास देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बुलदानान आमी मागुया. आज पवित्र सभा बागेंत लुईस गॉन्सागा हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बागेंत लुईस गॉन्सागा एक उंच कुळेच्या फामिलींत तो जल्मलो. 7 भावंडां मदलो तो मालगडो आनी ह्याच खातीर ताच्या बापायक दिसलें ताणें आपल्या भाशेन एक सैनीक सोल्जर जावचो आनी ल्हानपणांतावन ताची ही आकारणी चलताली. पूण हीच आकारणी करतना देवाचो उलो ताणें आयकलो आनीक 7-8 पिरायेचेर आसतना ल्हान भुरगो आसतना देवाचो पाटलाव करूंक ताणें भास घेतली आनी हेच दिशेन गोरिबांची सेवा करता आसतना तो सोंपलो. तर ताचें असलें भाग्यवत जिवीत आमी आपणावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक करपा आमी मागून घेवया. आनीक जायते पावटी कडेक देवाक जायते वाटेन कडेक आमी जिवंक चुकल्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो पगडो अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच जागपार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमची खासगी मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा सर्व देण्याच्या दातारा तुझ्या आदारान भागिवोत लुईसान निर्दोशी आनी प्राशिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विणवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना. तरी प्राचितान तुजेशी परतोंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास उड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजाच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. सेनाकेरब्यान आझिराच्या राजान हेजेकाक आनीक एक पावट निरोपाय धाडली. अशें म्हूण
जुदेवाच्या राजाक हेजेकेक अशें सांगात, तुजो देव जेरुजाले आझिराच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेतात. ह्या देवाक तुका फोटोवंक दिवं नाका. सगल्या देसांक आझिराच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणोय? तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलांय? तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय? हेजेक्यान निरोपायच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती केली आनी दवरली. हेजेक्यान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबरांच्या सर्वेस्परा केरोबिनाच्या शिंवासोनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतले सगळे राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंनूच स्वर्ग आनी प्रितूम रोचल्याय. सर्वेस्परा कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेना केरबेन उतरां आयक. देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा सगलो राष्ट्रांचो आझिराच्या राजांनी भस्म केलो. तें खरें, ताचे देवाक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशांच्या हातांचो वावर, लाकूड आनी फातर. आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांचे हातांतली आमकां निवार. आनी तूं एकलोच देव म्हूण प्रितुमेवेले सगळे राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायान आमोसाच्या पुतान हेजेकेक सांगून धाडलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनेकेरबेन आझिराच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलें. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार तुजी बेपरवा आनी मस्कोरी कोत्ता. जेरुजाल्याची तुजे फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सोदतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपलें व्हड प्रेमाशेन हें सगलें करतलो. देखून आझाराच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारान प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरुद्ध करचो ना. ताचे भोंवतणी आड्डो घालचो ना. आयल्या तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारान तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पोराचो दूत भायर सरलो आनी आझार्याच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरबेन आझिरेचो राजा पळोवन घरा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें, देवाचे वळख. आमचो जबाब जावन दी, देव आपले शार सदांकाळ राखतलो. पोतून म्हणुया, देव आपले शार सदांकाळ राखतलो. सर्वेस्पोरा कितलो व्हरतो आमच्या देवाचें शार.
ताका मान फावो कितलो ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदरताय तोगशी वयर काडून दाखयता आखे पृथुमेचो आनंद जोबाब देव आपले शार सदां काल राखता सियोन पर्वत उत्तरेचो खोरो दोंगर वर्त्या राजाचें शार हांगा ताचे निवासान तो खोतखोतान मोदें आपुणूच ताचो गोट किलो म्हूण देव दाखोवन दिलें जोबाब देव आपलें शार सदां काल राखता तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आनी नियाळटाव सगल्या मनशां मोदें केदें व्हरदें नांव तुजें तशेंच पृथुवेचें शिमाक पावलें किर्ती तुजी नानरूप तुजें जोबाब देव आपलें शार सदां काल राखता उद्गार Salve sporanzoi soi, salve sporanzoi soi, salve sporan, salve sporan, salve sporanzoi soi. सोमी म्हणटा हांव सर्वेस्पोराचो उजवाड म्हजो पाटलो कोता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड Salve sporanzoi soi, salve sporanzoi soi, salve sporan, salve sporan, salve sporanzoi soi. Sorvespo तुमची सोवे आसू तुमची सवय आसू मातेवा पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडय नाकात कित्याक ती घोडयेक ती पांया तोळा मुस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोले जाय तशेंच तुमी तांकां करात सुमूर्त आनी प्रवादी मुणगे हेंच अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरात कित्याक गोट्टानाक पावयता तो दारवोटो रून आनी मारूग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ जिविताक पावयता तो दारवोटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारूग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आमी तुका क्रिस्ता मुखाचे इश्टानो एक शाळेक वेतल्या भुरग्याताय दोन पर्याय आसाय टू चॉयसीस एके वाटेन बरे भाशेन मेहनतीन आपले शिकोवप करूंक आनी दुसरे वाटेन दुसऱ्यो वस्तू करून आपलो वेळ सारून आपलो वेळ इबाडूंक एक रस्तो सुफळायक पावयता जाल्यार दुसरो रस्तो निसणटणाक पावयता एका तरणाट्या लागीं वाडटा वाडटा दोन पर्याय आपल्या दोळ्या मुखार आसतात एक म्हणल्यार कश्ट करून बरें शिकून आपलो फुडार करूंक आनी दुसरी वाट आसा ती म्हणल्यार वायट विसाक सांपडून वायट इश्टागोती करून आपले जिविताचे निसणटण करूंक एक रस्तो जिविताक पावयता जाल्यार दुसरो रस्तो मरणाक पावयता तेच भाशेन एका कुटुंबा लागीं दोन पर्याय आसात शिकुणांनी आपलो कुटुंब वाडूंक व दुसरे वाटेन ह्या संवसारी वस्तूंनी देवाक जागो दिनासतना आपलो कुटुंब वाडूंक एक रस्तो आमकां खोडपार बांदलेले कुटुंब दिता जाल्यार दुसरो रस्तो आमकां रेंवेर बांदलेले कुटुंब फावो करता बाबूनो आमचें जिवीत म्हणल्यार एक पर्याय आ लायफ इज अ चॉयस आनी सदांच आमचे मुखार देव हे दोन वाटो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता कांय दीस फाटीं हांव कोणाक तरी सोतेसाव दिवंक गेल्लो
आनी हॉस्पिटलान हो मनीस खूब कश्ट वतालो आनी सोते साव दिल्या उपरांत त्या मनशान म्हाका म्हणलें, फादर तुज्या तरणाट्याक तूं सांग सोरो पिवपाचें बंद करचें, सोऱ्याक हात घालचो न्ही. म्हज्या भुरग्या तरणाटेपणार हांवें ही चूक आदारली आनीक आतां हांव हे जिवितांत हांव भोगतां. आनी ह्याच खातीर बाब भयणो, आमच्या जाणट्याची आमकां बुद्ध तांची जाणवायेची उतरां चीत मनशां वगत आसतना उपरांत रडोवन कसलोच फायदो ना. आज बाब भयणो, शुभ वर्तमानांत जेजू हेच दोन वाटो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. उशीर दारवट्यान भितर सरत, कित्याक गोट्टालाक पावयता तो दारवटो रुंद, तो मारोग विस्कोळ आनी तातूंतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण उशीर आनी मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. आनी कांयच्या उद्गारान हीच उतरां बाबळीनो आमी आयकल्या. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. बाबळीनो, आमच्या दोळ्या मुखार सदांच दोन हे दारवटे आसतात, दोन वाटो आसतात, दोन चॉयस आमच्या जिवितांत देव दवरता. खंयची वाट धरची देव आमकां फोर्स करिना, पूण ह्यो वाटो आमकां देव दिता. आमचेर दल्लले आसा खंयची वाट आमी धरची ती. एक वाट जिविताक पावयता जाल्यार दुसरी वाट निसणटणाक पावयता. एक वाट चलूंक सोंपें जाल्यार दुसरी वाट चलूंक अवघड, पूण अवघडायेन कठिनायेन चलता ती वाट आमकां जिवीत दिता, आमकां सासणाक तोखता तसली खुशालकाय फावो करता. तर बाबून आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकांच आमी प्रश्न करुया, खंयची वाट हांव चलता काय. ह्यो दोनूच वाटो भाव भयण आसा, तिसरी वाट आनीक ना. आज उशीर दारवट्यांतल्यान वेतलो, फाल्यां रुंद दारवट्यांतल्यान वेतलो, हे जायना. दोनूच वाटो आसात, एक वाट आमी चलूंकूच जाय. तर आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना बागेंत लुईस गोंजागाची देख आमी घेवया. इतले ल्हान पिरायेर सगल्यो संवसारी वस्तू ताच्या दोळ्या मुखार आसल्यो. आपल्या बापाय भाशेन एक व्हड सैनीक ताणें जावंक जातालें, आपणाक जाय तें ताणें करूंक जातालें, पूण ताणें जिविताक पावयता ती वाट ताणें धरली. तर हीच देख आमी घेवंक ह्या अल्तरार उड्या स्वरुपान येतलो जेजू लागीं आमकां अजून एकल्याक कृपा आनी बोळ मागून घेवया. कालवाराचो येवन बेडोनी वेळार आमी गायन गावया. C20 पान 30 आनी 4, C20 पेज 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा बागेंत लुईसा वरी आमकांय कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेळ्यान न्हिटय.
ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कोर आनी तुज्या सुबा देण्यांनी बोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा, श्रेश्ठ शेगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगता संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorvesporto, sorgani sosa, volia tuja voi bova, utsorgi, utsorgi, utsorgi tu caso iso. Sorves porace navi, eta kakasui, usorgi, usorgi, usorgi tu kasui soy. बापा खरोच पवित्रच सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावरताचो घोट परगुटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बारापोरती काप्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यून सुसे तिचो पोती भाग्यून धर्मदुता भाग्यून लुईस गोन्साका आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकवलेले प्रार्थन हे वेळार आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास उडचळिताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सोखली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायन कोर. क्रिस प्रसाद वेळार आमी गायन गावया. D 30 5 60 5. D 34 पेज 65. आत्म्या मोच्या गायन कोर. तुझ्या गायेर उल्हास Oce भितर जियेता म्हजो देव, म्हजो देव. ओचे भितर जियेता म्हजो देव जिवन जेजू. तूं गेलो म्हजो
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बाबा, देवदूताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केले. भाग्योन लुइसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितीकाळी दिनवासूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या पातकी सोयंबाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणाचें मोळ ओळखून आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गोठायन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबूनो, फ्रायडे आमी जेजूच्या काळजाची दोबाशीक परब समोर उमतल्या आनी आज सावन ही आत्मीक तयारी 3 दिसाची आमी करता. सांजे 5:45 वाजता तेर्स आनी उपरांत मिसाचें बुलितना. हे देवसांव आमी चडूंक आनी वाडूंक आमी भायर घेवंक गरज. आनी ह्याच खातीर मिसाच्या बुलितनान ह्या त्रितुमान तुमी वांटो घेवंक आमी सगल्याक तुमकां आमंत्रण करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. निर्भागी आमची काळजां शेवटाचे गायन गावया. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळो काळोळो रासली. निराशी दुखा मोरी आची तू सुखे सारी. काळजाचो उजवाड जेजू मरणाचो प्रकाश जेजू. कुडीचो मोहर जोड जेजू. जिणेचो सूर्या जेजू. काळजाचो